नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. फुडल्या 48 ते 72 वरां भितर कोड ऑफ कंडक्ट लागता आनी जशी लोकसभेची वेंचणूक आसा तशी गोंया भितर 3 मतदारसंघांच्यो पोटवेंचणूक जावपाच्यो आसात. ह्या मतदारसंघा भितर जे कोफुसांव चल्लां तें जर पळयलें जाल्यार हू इज एट एडवांटेज हाजेर आमी भासाभास करता. 4 मानेस्त आमचे बरोबर पयलीं आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन दत्तप्रसाद नायक. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सुनील कवठणकर. स्वागत. तिसरे आसात म्हणजे बरोबर मोगोचे फुडारी नारायणबाब सावंत. स्वागत. आनी चौथे आसात म्हणजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामत. सुनील, सुरवात तुजे कडच्यान करता. 3 कडेन पोटवेंचणुको, तातूंतले 2 कडेन तुमचे मनीस फुटून गेल्ल्यान जाल्यो. आज तुमचो पक्ष ह्या वेंचणुका कडेन खंयची नदरेंतल्यान पळयता? कारण अजून पर्यंत एक कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाचे दृश्टींतल्यान जावं किंवा ऑन ग्रावंड कॅम्पेनाचो एक फोर्स जो दिसपाक जाय त्या दृश्टींतल्यान जावं चड हालचाल दिसना. जे बाय इलेक्शन जे जालें, तुजो जो प्रश्न आसा बाय इलेक्शना बद्दल, म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं प्रश्न विचारपाची गरज आसा की हें बाय इलेक्शन गोंयचेर लादलें कोणें काय म्हणून. कित्याक हें बाय इलेक्शन गोंयचेर लादलें भाजपाचे फुटीरपणाचे जे तांची नीती आसता, फुटाफूट करून कशें तरी सत्तेर रावपाची, फ्रंट डोरांच्यान जायना ते बॅक डोरांच्यान तरी सत्तेर येता. जशें तांच्यांनी 2017 सरकार फॉर्म केलें, सिंगल लार्जस्ट पार्टी काँग्रेस आसतना सुद्दां कोण विकत घेवपाक मेळटा तांकां विकत घेतले, सेलेबल कमोडिटीज आसल्यो त्यो परचेज केल्यो आनी सरकार फॉर्म केलें. ते परिस्थितीन जेन्ना आतांची तांच्यांनी परिस्थिती पयली जाता ती, आनी जेन्ना BJPचें लक्षान आयलें की हें दे आर लुजींग द ग्रावंड कंप्लिटली आनी हें सरकार आमच्या हाताचे भायर वता म्हणून, देर वी वील बी आउट ऑफ द गव्हर्मेंट, तेन्ना तांच्यांनी जे 2 आमचे आमदार असले तांकां फोडलेवन आज हें गोंयकाराचेर इलेक्शन लादलां. आतां हें जेन्ना इलेक्शन लादलां, म्हाका दिसता गोंयचे मतदार वोटर जे आसा हे भरपूर शाणे जावन आसा. ते जाणा की अशें जेन्ना सत्ते खातीर, कित्याक सोपटेचो सुद्दां आमी स्टेटमेंट आयकलेलो की आपल्याक मुख्यमंत्री पद सुद्दां दिल्यार आपूण BJPन वचपाचो ना म्हणून. आनी सुभाष शिरोडकारानूय म्हणलेलें की आपूण सुभाष शिरोडकाराक तर आनी येत ना, तो इतली वर्सां ताणें सत्ता भोगल्या काँग्रेसी खातीर, त्या भायर तो पक्षाचो अध्यक्ष आसलेलो मनीस. तर कोण लोक पिशे ना की कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुम्ही कॅन्डिडेट दिवपाक जाय न्ही. मतदारसंघाचे आपले डेव्हलपमेंटा खातीर गेलो आनी हे ते म्हणटा ते लोकांक पिशान काडपाची गजाली. सगळ्या लोकांक खबर आसा की फायनान्शियल कन्सिडरेशन वॉज इनवॉल्ड. दोगांयनी हांच्यांनी पयशे घेतल्या. सोपटेन तर एअरपोर्टाचेर दिल्ली वता आसतना रातचें सांगलें आपूण बिझनसा खातीर वता म्हणून, बिझनस ट्रिपाक, आनी दिल्ली गेला आनी तो BJP जॉयन जाला. सो ताणें आपलो धंदो कितें तो दाखोवन दिला लोकांक. तर हे परिस्थितीन मांद्रेचे लोक, शिरोडेचे लोक हे सामके जाणीव असलेले लोक, तांकां खबर आसा परिस्थिती कितें आसा ती. तर म्हाका तरी दिसना की बेनिफीट आनी हातून एडवांटेज कोणाक आसतली हें सांगपाची व्हडली गरज आसा. डेफिनेटली इट इज अ काँग्रेस ओवर देर. आनी म्हापसा सुद्दां जे बाय इलेक्शन जातलें तातूंत सुद्दां म्हापसा सीट इट वील बी हिस्ट्री दीस टायम एंड काँग्रेस वील. तुमी कितें कळयलां सामकें लास्ट मोमेंटाकूच सदांभशेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करप म्हणून? ना, तशी लास्ट मोमेंटाचो हांगा प्रश्न ना. आमचे ऑलरेडी जर तुवें मांद्र्या सुद्दां पळयलें, आमचे इच्छूक कोण कॅन्डिडेट आसा, जे एस्पिरंट्स आसा ते बरोबर येवन एकठांय जावन एक फोर्स रेडी करून कॅम्पेनींग ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. सेम परिस्थिती शिरोड्यांनीय आसा. आनी कालूच आमची एक मिटींग जाल्या. हाजे पयलीं आमचो जो गोंयचो डेस्क इन्चार्ज आसलो ताणें सुद्दां म्हापसाचे जे आमचे काँग्रेसचे वर्कर्स आसले तांचे कडेन मिटींग घेतल्या. आनी आतां फाल्यां आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गोंयांत येता. ती मिटींग जाल्या बरोबर म्हापशा सुद्दां आमचो प्रचाराचो जोर आमी धरतले. ते तुमचेर घालतात की तुमी वेंचणूक लादली म्हणून. एका अर्थान तशी चुकय न्ही, पण तुमी जेन्ना हाजे कडेन पळयता, तुमी वेंचणूक केली, तांगेले 2 जाणां पेक्षा फोडून बिडून हाडले. कशें हाडले तेय तो सांगता, तेय बी तुका जाल्यार कावंटर कर तूं. पूण तुमी चिंतिल्लें की हें फुडाफुडीचें राजकारण जातकीर तुमकांच तुमच्या अलायन्साच्या भितरल्यान आनी पक्षाच्या भितरल्यान जो सद्या विरोध सहन करचो पडटा तो इतलो तिखट सहन करचो पडटलो म्हणून. पळय, भारतीय जनता पार्टी जी चलता ती आमच्या संघटनाच्या आदाराचेर चलता. आनी आमचे संघटनेंतले सगळे कार्यकर्ते हें इलेक्शन आमकां जिखून दितले. वी आर नॉट डिपेंडंट ऑन एनीबडी. येस, आमकां जर आतां जो हेल्प येतलो फ्रॉम अलायन्स पार्टनर्स तो आमकां बोनस. आनी वी आर थँकफूल टू गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जे तांच्यांनी सगळें सांगिल्लें आसा की ते ऑल आउट आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतले. The question of being thankful at this point doesn't arise, but probably another 8 days, after 8 days, I think I will get an opportunity to say thank you to MGP also, because we are confident that they will support us in those seats. दुसरें तो म्हणटा आमी फोडून व्हेले.
आपल्याक आपली भुरगीं सांबाळपाक कळना आनी मागीर भुरगीं म्हणून वादी तुम्ही उरले म्हणून अशी तुम्ही एटिट्यूड हो तांचो जाल्लो आसा. आपल्या आमदारांक हांकां सांबाळूंक जायना तो दोनाचेच उलयता 2 सोड आनी खुबशे जाणटे तयार आहा येवपाक. सो हांचें कितें जातलें तें आयल्यार तुम्ही घेतलें. हांकांच फुडें कळटलें. आनी नाही, आयल्यार तुम्ही आनी घेतलें. परतें दुसरें हांव तो उलयता आनी खूब जाण आयल्यार तुम्ही घेतले. आयकून घे आनी एक तुमकां सांगत ना. आनी एक तो म्हणटा हय. की सोपतेन एक स्टेटमेंट केल्लो की आपल्याक सीएम केल्यार सुद्दां वचचो ना म्हणून. दिगंबर कामतीनूय थंय आझाद मैदानाचेर बरें व्हडलें भाशण केल्लें बीजेपी सोडून वचच्या पयलीं. दुसरे दिसा सोडूनय गेलो न्ही. सो हेतें आमकां सांगनाका हांचें ट्रेडिशन तें आमदार फोडून व्हरपाचें. फाटली तें तुमी आतां फुडें कितकीशीच चलयता. फाटल्या कितकीशीच वर्सां पयलीं एमजी कशी तोडली काँग्रेसीन तें सगळें आज गोंयकारां समोर आसा. आनी हांकां आतां आपले आमदार सांबाळूंक जायना आनी सांबाळूंक जायना ते तुमचें हे म्हणणें करून कितें? तांच्यांनी आमदार आनी- सांबाळपाक जायना म्हणून हे बाय आनी इलेक्शन आज जालां. आनी आज दुसरो जो तुवें विशय काडलो ताका की पण तिकेट important is तिकेट that- डोंट इंटरप्ट नाही, नाही, आय चला, हॅव जयंत प्रसादान पण एक पॉइंट I have केला to की let आई- him finish. आमकां आमदार सांभाळूंक जायना See, पण I ते have- सेलेबल कमोडिटीज असली कित्याक सोपटेन जे सांगले एअरपोर्टाचेर की आपण बिझनेस करपाक वता ते सारखे Let him finish. सो That he has accepted. सो दिगंबराक जेन्ना तुवें व्हेलें तेन्ना दिगंबरा कडेन कसलें बिझनेस केल्लें तुमी हें सांगा मरे आज. बट तांणी केलें तें तुमी फक्त करता. ना कितें आतां आमी केलें तें तशें न्ही. हां, तो कितें म्हणटा पळय तांचे आमचे कडेन आयले जाल्यार दे आर सेलेबल दॅट्स अ कमोडिटी. वॉट कमोडिटी वॉज दिगंबर कामत हें सांग मरे तूं तुज्या. ओके तुमची बरें. party with राव, राव, राव. responsibility. I have to answer him. No, he has interrupted me. Give me my Now time. let us not No, interrupt not that. each other. Not at all. What is your point? ना पळय आतां दुसरें तूं जेन्ना टिकेटीचें उलयलो तो म्हणटा की आपली सगळी युनायटेड आहा आनी सगळे बरोबर मांद्रा कॅम्पेनी टिकेट जावनी अनाउन्स कितके जाण युनायटेड आहा ते कळटा. बरें नारायण बाब ते अजून तुमकां थँक्यू बिंक्यू म्हणनात पण तांकां दिसता की 8 दिसांनी ही कॅन बी थँकफूल टू यू. हें जें मोगोचें राजकारण आसा आनी जाचो तुमचेर सदांच आरोप जाता की ब्लॅकमेलिंगाचें राजकारण चलता म्हण आतां चल्लां तें कितें हें म्हाकाय कळना कितें ब्लॅकमेलिंग. तुमी अलायन्स आसा भितर तुमी म्हणटा आमी कॉन्टेस्ट करतले जिखून जर आयले जाल्यार तुमी म्हणटा त्याच सरकारा बरोबर रावतले. हें कुफुसांव जें आसा तें कशें हें? एक गोष्ट तुम्ही विचारता हय की सदीत आम्ही अलायन्स म्हणटात तुम्ही पण हे सगळे पोस्ट अलायन्स जाल्लो न्ही. हय आमदार एकत्र जाले आणि पर्रीकराच्या हेच्या खाली तेंच्यांनी सपोर्ट दिलो सरकार करपाक. पक्ष संघटना ही पहिली विरोधी लढलेलीच न्ही 2017 वेगळे वेगळे तुम्ही आता कितें म्हणटा आमी विरुद्ध झगडटले पण अलायन्सा भितरच रावतले म्हणून. एक ते गणित कितें? पण एक पॉईंट मी अजून लक्षात घेना हय. ह्या फुटाफुटीच्या राजकारणात आमदार फुटतात त्या बाकीचे कोण ना. आमदारकी असताना फुटता पळय ते सगळ्यांक जर त्रास कोणाक जाले जाल्यार मगो पक्षाक. आजपर्यंत जवळजवळ 86 पैकी 29 आमदार असताना फुटल्या पक्षाक. तो राग काडटा तुम्ही आता तांचेर. राग काडना आमी अशें म्हणटा हे अशेंच आतां ह्या फुडये पिळगेक आमी चालू दवरतले काय कितें. आतां आमच्या बद्दल प्रश्न आहा की आमी केन्नाच कसलो आमदार असो घेवंक ना अजून आमच्या इतिहासांत. 67 तो सोडले हा ते तितल्या पुरते राहिलेले ते जाल्यार मागीर केन्नाच अशें दुसऱ्या पक्षांतले आमदार घेतले आनी आमी सरकार केलें अशें आमी केन्ना अजून करूं ना. आनी आमकां दिसता गोंया खातीर निदान तितली तरी आमी साधनसुविधा बाळगची इतल्याच खातीर की गोंयांतले मतां सामकी कमी आसता थोडे आसता. एक लक्षात दर खंयचो एक पार्टीचो So मनीस तुम्ही कितें म्हणटा ही फुटीरता वादाविरुद्धची तुमची हे लढाई, बरोबर. ही दीपक ढवळीकराची म्हत्वाकांक्षी न्ही. ना ना म्हणटा तुम्ही सामकीच ना म्हणटात. नो कशें तर हय. तुमकां आतां परत तुमकां सांगता तुमी तेच्या फुडलो एक विचार करा. एक ठरावीक व्यक्ती एका पक्षा कडेन बांदील असतात. कार्यकर्ते खूब आसता प्रत्येक मतदारसंघात आनी तो बाबडो कायम त्या मतदारसंघात काम करता. ताका आमदार बीन जावपाचें आसना पण तो पक्षाचे सगळे गुडी घेवन नाचत आसता. त्या गुडी घेवन तो रावता पळय ताका अशें जर फुटीचें राजकारण जालें तेजी बॉडीची वेवस्था कितें तेजी स्थिती कितें गांवांत ओके. हो म्हाजो मुख्य प्रश्न आसा. बरें दुर्गादास यू आर ऑल्सो इन द गव्हर्मेंट पण तुम्ही हें कितें चल्लां तें पळयतात. मदीं तुमी म्हापशे वचून मातशें फोंड मारलें पण ताजे मुखार तें कांय व्हेलें ना. पण तुमी जेन्ना तुमचेच अलायन्स पार्टनर एकामेका विरुद्ध अशी उबी रावल्या ते पळयतात वॉट इज युअर पॉयंट? पळयात हे सरकार 2017 जेन्ना आमी स्थापन केले वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आयडियोलॉजीचे लोक बरोबर येवन सरकार केले कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे लिडर आशिल्ले बाब मनोहर पर्रीकर तांच्या नेतृत्वा सकयल सरकार स्थापन जालें आनी इट वॉज अ पोस्ट पोल अलायन्स. आज आमदार फुटल्यात काँग्रेसीचे जे हेवटेन आमच्या रुलींग पार्टीचे जे आमचे अलायन्स आसात भारतीय जनता पार्टी तांच्या पक्षान तांच्यांनी प्रवेश केला आनी बाय इलेक्शन्स आर नेसेसिटेड. सो आतां जेन्ना बाय इलेक्शन जाता आज तुमी पळयात की
खुबशीं हजारांनी कोटींची कामां डेव्हलपमेंट कामां मार्गी लागिल्ली आसा. गोंयाक स्टेबिलिटीची गरज आसा आनी जर स्टेबिलिटी मेळपाक जाय जाल्यार बाय इलेक्शन जे जाता ते सत्ताधारी पक्षान जिखपाची गरज आसता. आनी हे जिखपा खातीर पोस्ट पोल अलायन्सान जे सगळे आमी बरोबर मेळून हे सरकार केले, बाब मनोहर पर्रीकर नेतृत्वा सकयल जे आमी सरकार केले, हे आमचे कर्तव्य की सरकार स्टेबील उरूंक जाय, स्टेबिलिटी उरूंक जाय आनी हे इलेक्शना भायल्या सत्ताधारी पक्षान जिखपाक जाय. पयली गजाल. सेकंड, आज 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 लेट मी कंप्लीट. आज बाब मनोहर पर्रीकर दुर्दैवान काही कारणां लागून आरोग्य ताजें बरें ना आनी अशा परिस्थितीन ताका आमी आनी विकन करप हे बरोबर न्ही. आनी अशा वेळार पोस्ट पोल अलायन्सान जे एलायज आसात हांचें कर्तव्य जावन आसा की एकजुटीन रावचे आनी सरकार स्टेबिलिटी दवरून मुखार जी डेव्हलपमेंट कामां जी 2 वर्सां चालू आसा ती मुखार 3 वर्सां व्हरची. कितें दिसता तुमकां? पळय ते तांचें राजकारण करतात ते. आतां जर तुमकां खरेंच जर खाज आसा रावपाची जाल्यार यू शूड मूव आउट ऑफ द गव्हर्मेंट अँड कंटेस्ट द इलेक्शन्स. यू कॅनॉट बी पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट अँड देन से आय एम कंटेस्टिंग. सरकार कशें स्थिर दवरूंक जाय हे भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रीकर आनी आमचो पक्षाचो अध्यक्ष जो विजय सरदेसाय ते कशें दवरूंक जाय दवरतले. तुमकां सरकार दवरपा खातीर मोगोची गरज ना. सो तांकां जर इलेक्शन लडोवंक जाय दे हॅव टू मूव आउट अँड कंटेस्ट. सी आतां तूं लग्न जाता एका बायले कडेन लग्न जाता, तुमकां गरज ना. तूं संबंध दवरता एका तुज्या गर्लफ्रेंडा कडेन, मॉरॅलिटी खंय उरली सरकारा खातीर तांची? तुमकां गरज आसा काय ना? तांकां जर इलेक्शन लडोवंक जाय दे आर फ्री टू मूव आउट अँड वी आर देअर टू स्टेबल दीस गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट कशें राखूंक जाय बाब विजय सरदेसाय राखतलो. बरें. सो एक गजाल म्हाका जस्ट बिफोर आय मूव ऑन टू सुनील, तुमगे शिरोड्याचे वेलो तुमी हक्क सोडलो, तुमी शिरोड्या सगळें केलें, बट आज तुमी सामके भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटा बरोबर रावतात. सो शिरोडेचेर आनीक तुमी क्लेम करनात. पळय आयच्या दिसाक हे सरकारांतले रिजायन जाला कोण? आमचो थंय सीट आमी घालून नाशिल्लो. कदाचित फुडल्या जनरल इलेक्शनाक वी मायट थिंक जेन्ना आमचे अलायन्स जावंक शकतले पोस्ट पोल खंयच्या पार्टी कडेन. आज ही बाय इलेक्शन आनी सरकाराची स्टेबिलिटी दिवप, स्टेबिलिटी दवरप ह्या आमच्या अलायन्स घटकांचे कर्तव्य जावन आसा. सो तुमी शिरोड्या वेलो क्लेम सोडनात. आमी कित्याक आतां फक्त हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनात? हे कशें करूंक शकता? वी हॅव टू कंटिन्यू दी स्टेबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. वी कॅनॉट वीकन मनोहर पर्रीकर. बट यू कंटिन्यू. Poor fellow is already suffering due to his whatever he is suffering. Correct, but you continue your claim on Shiroda. See, all political parties have claimed on all 40 constituencies. Let us focus. Let us talk specifically about by-elections. Okay. Post poll allies. We have to be together, and we should see that government ruling side wins the by-election. Okay. And those who are not may leave the government and go. Sunil, when you look at this, हे जी अंतर्गत धुसफूस आसा ताजो फायदो जर काँग्रेसी जावपाक जाय जाल्यार काँग्रेसीनी तितल्याच प्रभावीपणान आपले कॅन्डिडेट कोण, तुमचो त्या मतदारसंघातलो चेहरो कोण हें दाखोवपाक जाय न्ही. पण तुमगे फर्स्ट सद्याक जो हें जाला तुमी तांकां महादेव नायका घेतलो. सो कितें तुमी संघटनेच्या बळाचेर काम करता म्हणटात आनी लास्टाक तुमकां आयात करचो पडटा मनीस. पळय एक गजाल लक्षांत घेवपाची गरज आसा ही इलेक्शनाची गोश्ट आसा. त्याच प्रमाणे जेन्ना आमी बाय इलेक्शनाचें डिस्कशन करता आमी स्टार्टिंगच्यान सांगलां की वी वील अप्रोच, वी वील स्पीक टू आनी वी वील टेक इन टू कॉन्फिडन्स एनी वन एंड एवरी वन हू इज अगेन्स्ट दीस अनहोली नेक्सस ऑफ BJP इन द गव्हर्मेंट इन स्टेट. मागीर तुमकां महादेव नायक कसो परवडटा? लेट मी टॉक. हय. तर तीच गजाल आज सगळ्यान हायलायट जावपाची गरज आसा की दत्तप्रसादाक बरें हांसूंक येता पण ती गजाल तो विसरला जेन्ना ताणें स्टार्टिंगूच सांगलें की आमचे कार्यकर्ते आसा, कार्यकर्त्याची बेज आसा, हें आसा तें आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर कोण? पक्षाचो कार्यकर्तो नासलो. थंय तुमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटान कोण कोण रिजायन करता मरे. थंय तुमचो उठाव जाला मांद्र्या, हांगा तुमचो शिरोडा कार्यकर्त्याचो उठाव जाला. म्हणल्यार तुमचो खंय उरली कार्यकर्त्याची बेज, कार्यकर्त्याची फौज आनी तुमची लॉयल्टी टुवर्ड्स युअर कार्यकर्ते. म्हणून तुमी तांचे कार्यकर्ते भितर घेवप ना, प्रश्नूच ना. If anybody is interested to join, if he is accepting our ideology, we have accepted it. We have accepted him because we are facing the election. That is one part. पण सगळ्यान इंटरेस्टिंग हातून गजाल आसा की आज हे भारतीय जनता पार्टीचे जे अलायन्स पार्टनर्स आहा, 2 जाण हांगाच बसलेले आसा, गोवा फॉरवर्ड आनी मोगो. एक फामाद म्हण आसा, असंघाशी संगत प्राणाशी गाठ. ती म्हण हांच्यांनी हरशीं आपले तकलेन सारकी ड्रील करून घालपाची गरज आसा. कित्याक ऑलरेडी मोगो पक्षाक ताजी आतां एक्सपिरियन्स येवपाक लागला, वेध लागल्या ताका मोगो पक्षाक. कित्याक ते खंयच्याय मुमेंटाक तांकां जशें ताणें तांकां आतां संवय पडल्या आमदार घेवपाची, इम्पोर्ट करपाची, ते तांचे सुद्दां पक्षाचे आमदार इम्पोर्ट जावंक शकता थोड्या दिसांनी. ते दत्तप्रसाद सांगतालो थोड्या दिसांनी कितें गूड न्यूज बी येत म्हणून, तसलें कितें जावंक शकता. आनी आमचें चड लेट ना.
हांकां जें दिसता पळय आनी हे जे उलयता की अशें गव्हर्मेंटाचे केले तशें केले सुनील, प्रश्न किती इट इज नॉट टू फार. कॅन यू एश्युअर येस कॅन यू एश्युअर पीपल टुडे दॅट तुमचे जे उमेदवार आसतले ते तुमच्या संघटनेंतल्यान वयर आयिल्ले किंवा पक्षा कडेन प्रामाणीक आशिल्लेच आसतले, आयात केल्ले आसचिनात? पळय हे तू सांगपाक शकता? हांव तुका क्लियरली सांगता, पक्षान आतां पर्यंत तरी जे धोरण घेतलां, आतां रिसंटली जे आमचे पक्षान आतां ऑर्गनायझेशन आमचे जी बिल्डींग चालू आसा आनी जे इलेक्शना कडेन पळयता आसतना धोरण घेतलां, ते हातून तरी काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक एकठांय धरून हे इलेक्शन फेस करपाचें डिसिजन घेतलां. थंय आनी प्रश्न कसलोच ना. ताचो एक गजाल जी हांव मुद्दम विचारपाक ताणें आतां महादेव नायका घेतलो म्हणून विचारता हांव. तुमी कितें लोकांचे फकाणां बी चलयल्यात? तुमी तांगे कॅन्डिडेट व्हरतात, तुमी तुमचो कॅन्डिडेट करतात. आतां ते तुमचो कॅन्डिडेट फाटली इलेक्शनाच व्हरतात, तांगेले त्या दिशेन हें चालू आहा. गोंयांतल्या राजकारणांतल्यो दोनूय म्हत्वाच्यो व्हडल्यो पार्टी मतदारांची फकाणां करता अशी दिसून तुका? पयलीं म्हणजे गोंयकारांनी एक मॅन्डेट दिल्ली, ती हंग मॅन्डेट दिल्ली. हंग मॅन्डेट दिवंक नासली, आमकां 17 सिटां मेळ्ळी. 21 करा आनी कर मरे गव्हर्नमेंट. ताजेर झगडना करा. ताजेर तुका 21 दिल्या, तुका 21 दिल्या, म्हाका 21 दिली 2012. तुका 21 दिल्या, ताजेर झगडना करा. मागीर तुजे कडेन अलायन्स आशिल्लो 21ाचो. म्हजो प्रश्न कितें तुमी झगडटा ताजेर? तू आणि दिग्विजय सिंग थंय त्या दिसा सीएम कोण ते तुमचो ठरोवपाक शकले ना. तुम्ही कितें उलयता तूं? परत 1.5 वर्सां तुका ज्या दिसा 21 MLA मेळटा पळय त्या दिसा उलय. आमकां दिले 2012 21 MLA. तुका दिले? तुका जेन्ना 21 MLA पळय मेळटले तेन्ना उलय. पॉयंट कितें? ताका ओगी राव सांग मरे, तो म्हाका इंटरप्ट दोघी जाणां सांगता. म्हाका एकच म्हगे प्रश्न कितें? म्हाका एक सांग, बरें, तो तूं उलयतालो इंटरप्ट करनाका, इंटरप्ट करनाका. तो उलयतालो तेन्ना तेन्ना सांगलें नाका. राव, म्हाका प्रश्न इतलेच सांग की तुम्ही ही लोकांची फकाणां धरल्या अशें दिसना. तुम्ही तांचो लेट candidate मी व्हरतात, आन्सर ते तुमची नाव व्हरतात. आणि ताका सांग आपले बरं, डिसिप्लिन तूं दवर interrupt अँड करनाका. नॉट इंटरप्ट. हय, हय, बरें, चल. कित्याक तांची हीच स्टायल, हीच ताजेर आनी- लोकांक आता इंटरप्ट पळय, करपाची. परत आपली फोट फक्त आड्डो मारून बीजेपीचो कल्चर आणि स्टाईल काल तुमचे एमपी तुमचे एमएलए तकलेर अरे बाबा, काल तुमचो बायलो महिला मोर्चाच्यो पळय झगडटा ते फेसबुकार व्हायरल जाला. जुता पार्टी जुता सोड, ते तुझ्या महिला अध्यक्षाच्या ताका इंटरप्ट करनाका. यू कंप्लीट युअर पॉइंट. ओके, सांग. आता तो आणि काय साधो प्रश्न विचारलो, लोकांची फकाणां चालल्या काय कितें? ताज्या प्रतिमाची प्रतिमा काल तांच्योच बायलो जळयताल्यो पळय, त्या सगळ्या गोंयकारांनी पळयला. ओके, नाव लेट मी आन्सर. माय क्वेश्चन इज व्हेरी पॉइंटेड. लेट यू मी आन्सर गिव दॅट. अ सिंपल आन्सर टू पार्सेकर सर, जे तो स्पेसिफिकली उलयलो. हय, पार्सेकर सर आमचो आदर्श, आमचो लिडर. आनी हांव अजुनूय तुमकां सांगता, पार्सेकर सर मांद्र्या कंटेस्ट करचो ना. कित्याक जेन्ना कंटेस्ट करपा खातीर पक्ष सोडपाचो पाळी ताचेर येतली, ती ताका जड वतली. आनी ही इज नॉट गोइंग टू टेक दॅट डिसिजन. येस, ही इज अपसेट बिकॉज सोपते हेज बीन टेकन आनी सगळें हें ते कांय काळाची गरज आशिल्ली म्हणून ते जाल्यो सगळ्यो त्यो गोश्टी. बट आय एम स्टील टेलिंग यू, वेळ पडलो जाल्यार म्हादेव नायक सुद्दां परतो येवपाक आहा. कित्याक म्हादेव नायकाक सुद्दां तो पळय जो काँग्रेसीन गेला, ती ताणें मोठी चूक केल्ली आहा. हांच्या राजकारण तांकां कशेंच परवडपाचें ना. आनी हांचे कडेन थंय 3 कॅन्डिडेट हांकां मेळपाचे ना. गोंयांतल्या जनतेची फकाणां न्ही, ना, हो म्हजो प्रश्न. पळय कितें आसा, हांवें तशें आतां आमी जेन्ना हे तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो तेन्नाय हांवें तुका हें केलें, जी मॅन्डेट दिली लोकांनी तातूंत ह्यो गोश्टी जावच्यो पडल्यो. कित्याक क्लियर मेजॉरिटी कोणाकूच दिवंक नाशिल्ली, खंयच्याच पार्टेक क्लियर मेजॉरिटी नाशिल्ली. आनी this is a result of all those things. I have said this in your previous debates also. तुम्ही अजून सांगतात तुमकां एमजीतल्यान गुड न्यूज येतली अजून दिसतात आणि याद म्हाका लास्ट डिबेटाक हांवें तुका लास्ट डिबेटीन सुद्दां सांगिल्लें, दीपक ढवळीकर विल नॉट कंटेस्ट इन शिरोडा म्हणून. हांव अजुनूय ताचेर ठाम आसा. कितली दिसांनी आता तूं गुड न्यूज कितली दॅट दिसांनी ही इज नॉट गोइंग टू कंटेस्ट इन शिरोडा. आनी फायनली भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती आपल्या संघटनाच्या आधाराचेर तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखतल्यो. आय हॅव नॉट फिनिश्ड. आनी जे आनी जें कितें सिट्युएशन तेन्ना निर्माण जातलें, ते कितेंय असो सिट्युएशन, आमची ताकद आसा आनी आमची कॅपॅसिटी आसा ते हँडल करपाची. नारायण बाब ते म्हणटात की तुम्ही ऐन टायमार फाटी सरतले. म्हाका पयर एक तांचे अध्यक्षाचे प्रदेशाध्यक्षाचे वाक्य आवडलें की विड्रॉवल जाता मेरेन रावया, तो मेरेन उगीच तलवारी कित्याक भायर काडपाक जाय तुमच्यो अलायन्स पार्टनरा अगेन्स्ट. सो कितें तुमी सारकी विड्रॉवल परत ती ब्लॅकमेलिंग पॉलिटिक्स परत विड्रॉवल जाता मेरेन काय ठाम आसा तुमी ह्या खेपे? त्यांच्या कडेन ते गुणविशीच आसात, ते हांव सांगूंक शकना. पण एक गोश्ट खरी की मगो पक्ष कितें जरी म्हटलें तर इतली वर्सां ह्या गोंयच्या राजकारणांत आसा.
प्रत्येक भागान आसा. आतां ज्या ज्या जाग्यार आमचो जनाधार आसा तो जनाधार तेंची आमी मात तरी लक्षांत घेवपाक जाय. आमचे थोडे तरी कार्यकर्ते थंय आसात, बरेच थोडे कडेन खूब आसा जायत. त्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें कितें, तो जनाधार कितें म्हणटा हें लक्ष घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. बरोबर. आतां जनाधारा खातीर दीपक ढवळीकरा प्रियोळा सावन थंय कित्याक वचची पडटा? थंय कोण ना मोगोचो? अशें कोण कोणाक खंय मतदार दिवना, अशें खंय वांटणी केल्ली तोच ना. तोच मनीस असो कित्याक ते न्ही, प्रियोळा? अशी वांटणी शिरोडेचो कोण लिडर ना? एक व्हडली म्हणणी आहा, एक वेळ राजा धोक्यात घालून वजीर धोक्यात घालून राजा मारायचो असतो अशें आसता. पण हांव तुमकां एकूच सांगता की आमकां आमचो जनाधार वाडोवपाचो आसा. चार कडी आतां जर आमी फिल्डच केले ना उमेदवार, जर आमी थंय कांयच उग्गी रावले जाल्यार ते आमचे जे कार्यकर्ते आसा त्या कार्यकर्त्यांची बरं, फुडली वाट जो कितें? हांवें दुर्गादासा विचारिल्लो तोच प्रश्न वेगळे तरेन विचारता. आतां दीपक बाब आयलो न्ही शिरोड्या, आतां प्रियोळाचेर तुमगेलो वेगळो कोणी कॅन्डिडेट जातलो काय थंय तुमकां क्लेम उरताच? ते मागीर क्लेम म्हणजे आमकां 40 कडेन आमच्यान दूर येता न्हू. क्लेम म्हणजे आमच्या कोणा कडेन तशी प्री पोल इतली आसा तर आमी जायला दवरतले 40 कडेन आमी. तो प्रश्न खंय ना. तो म्हणटा तशें करपाक पयलीं भायर सरा म्हण सरकारांतल्यान. हो प्रश्न वेगळो, सरकार वेगळें, आमचे म्हणजे तुमी आतां संघटना. हांवूय confuse जाता म्हाका हें म्हाका आयकून. एकूच सांग, दुसरो केदोय व्हडली जर मोठो बलाढ्य पक्ष आसलो व्हडलो तरी तो आमच्या इल्ल्यासो पक्ष म्हणुया त्या पक्षाक कंट्रोल करूं शकता काय? सांगूं शकता अशें कर तशें कर म्हणून? सरकारा खातीर तुमी सांगूं शकता बाबा हे सरकारान इतलें आसा म्हणून. आमच्या संघटनेचें कशें काम करचें आनी कितें करचें हें तें सांगूं शकता आमकां. हो सांग, हे तू कितें सांगता का? तांचो सादो प्रश्न पक्ष आनी आहा. आमदार वेगळे असतात. आमदार निवडून येतात पक्षामुळे आणि पक्ष जेन्ना रेझोल्युशन दिता की ठरयता की लेटर दिता आणि तांच्या लिडरान लेटर दिल्लें आसा, तांच्या आमदारांनी लेटर दिल्लें आसा, तांच्या पक्षान लेटर दिल्लें आसा की वी सपोर्ट मनोहर पर्रीकर एज द चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट. तेच म्हणटा ते, सरकार वेगळी म्हणटा ते. सो लेटर दिला न्ही, हय, सरकार वेगळें हें वेगळें. सरकार वेगळं जावंक शकना. वेन यू आर पार्ट ऑफ अ पोस्ट पोल अलायन्स, वी ऑल हॅव कम टुगेदर. बाब मनोहर पर्रीकर ताच्या आरोग्या खातीर तो आज बरो ना उडो, आज असल्या टायमार ताका आनी टेन्शन दिवप न्ही. आमचें कर्तव्य जावंक जाय की बाय इलेक्शनाक कशें जिखप, हे सरकार स्टेबिलिटी कशें दवरप आनी फाटले 2 वर्सांचे डेव्हलपमेंटाची कामां जाल्यात ती मुखार कशें व्हरून तडेक लावप, हाजेर युतीचे पक्षाचे जे घटक आसात हांचें कर्तव्य आसपाक जाय. पूण हांची एक मजा गजाल दिसता म्हाका, हांचे आमदार फुट्टात, मोगो कोर्टान वता. ही अत्यंत मोगोचे जेन्ना इतले वर्सां आमदार फुटले तेन्ना केन्ना कोर्टान गेले ना एंटी डिफेक्शना एगेन्स्ट. सो हातून वेगळेंच कितें तरी दिसता. आनी पयर ह्या दिसांनी खुबशे तांच्या लिडरांचे एगेन्स्ट किंवा खुबशे पब्लीक डोमेनान खूब कितें ऑडियो टेप खूब कितें येवंक लागल्यात. वी कॅन सी इन द पब्लीक डोमेन. हांचे कडेन एक उतर ना. सो भितरल्यान कितें गणितां जुळल्यात म्हणून मोगोच्यांनी काँग्रेसीची अशें दिसूंक येता न्ही. दिस इज अ परसेप्शन इन द पब्लीक. आय एम नॉट टेलिंग दिस इज द पब्लीक, दिस इज द पब्लीक परसेप्शन. आता ताका विचारया न्ही, तो आसा हांगाच, ते आनी उगीच स्पेक्युलेट कित्याक करया? तुमचें कितें भितरल्यान सेटिंग जालां? कोंकणीन एक म्हण आहा, कामीण जातकूच तुम्ही खंय सगळे सगळ्यात- म्हणीच मारता म्हजेर. व्हेरी गुड. कामीण जातकूच खंय सगळ्यात येलो दिसता हय. अशें म्हणटात. हय. म्हाका जमना म्हणून म्हाका खबर ना खंय दिसता काय ना ते. आता तशें कितें तुका मोगोचो रंग कसो दुर्गादासान दिसता? अशें दुर्गादासान विचारता. आपल्या पॉलिटिक्सान इतली कॅल्क्युलेशनां केल्या, इतलो तेप की ताका दिसलेल्यो गजाली हांच्या गोवा फॉरवर्डाक आनी लिडरांक तांकां कॅल्क्युलेशनांत दिसता, कितें तरी सेटिंगात दिसता. अरे कॅल्क्युलेशन म्हणल्यार राजकारण. Let him finish. प्रॉब्लेम हे आसा हय. हांगा गजाल प्रॉब्लेम हे आहा. पण प्रश्न कितें? व्हडली तुम्ही गजाल calculation calculation आनी setting तुमचे दिसता. सेटिंग आसा, काँग्रेसीचे आनी मोगोचे सेटिंग आसा काय ना? It is a common sense. हय. He is a spokesperson of a party हय. who is having 3 MLAs. They are part of your government. He is your alliance partner. We are not contesting against our own No, government. but you are not understanding. He is part of. आता 2 minutes back तुवें सांगलें we have come together on a common agenda to support Manohar Parrikar Yeah, then government. those who are Then defending you are- the common how agenda can you should even follow. say की आमचे setting आसा म्हणून? Those who are huh? deflecting right You from the cannot common say agenda. it is like I will tell you. हय. आता गोंयान इलिगल कन्वर्शन्स, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट जाता, कितलेशेच इश्यू आसा. CRZ तो इश्यू आसा थंय. गोंया भायल्या स्टेटीचो सपोर्ट करपा खातीर कोळसो हाडपाचें चालू आसा, लोक थंय मरता. त्या बरोबर मायनिंग डिपेंडंट्सांक फोंडान घाल्या हांच्यांनी, हांकां फटयल्या अक्षरशः. सो हे सगळे गजालींक BJP बरोबर ह्यो बाकीचे पक्षूय कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल आसा. त्याच प्रमाणे तांचे एक्शन्स ज्यो कितें आसा पळय ताका तुमी रिस्पॉन्सिबल आसा, तुमच्या एक्शनाक ते म्हाका एक गजाल रिस्पॉन्सिबल. सांग. काँग्रेस पार्टी तूं भितर ट्रॅक करूंक मागे नाका. गजाल सांग सुनील. सगळी गजाली सेटिंगाक करनाका. सुनील, एक सिंपल गजाल की तांचो जो एक जो तात्वीक मुद्दो आहा की तांणी सरकारा भितर रावन इलेक्शन झगडप चुकीचें. यू एग्री विथ दीस? कोणाचो तात्वीक मुद्दो? तांचो की तांणी सरकारा भितर रावन झगडची न्ही. इट इज नॉट रायट. तांकां तत्वां
मागीर ना पण तू तुवें ना सांग हे म्हणलें. बरोबर काय ना हे सांग म्हाका जाय ना, तातूंत एक मुद्दा तांकां तत्वां आसा हांव ताजेर ना मागीर तूं- आनी बाय, दुसऱ्याच्या तत्वां तत्वांचेर बरोबर बोलनाका. ना You जाल्यार cannot be- you तातूंत cannot be मुद्द्याचो part of गरज the ना. government. Out. सुनील सुनील तत्वां का म्हणून उरलेली देशभरात- दोन It is आमदार the end of the story. दोन आमदार फुटले It is the कशे? end of the story. दोन आमदार कशे फुटले एक मिनिट व्हॉट इज युअर पॉइंट देशभरान कोणाकूच तत्वां ना हय फक्त काँग्रेस पार्टीक तत्वां तांचो अध्यक्ष जाय तेन्ना आपलो धर्म बदलता जाय तेन्ना देवळान वता जाय तेन्ना चर्चीन वता जाय तेन्ना मस्जिदीन वता ताकाच खबर ना तो कितें म्हणजे आमकां कोणाकूच तत्वां ना ताकाच तत्वां म्हाका एकच जाता म्हजो प्रश्न आसा जो नारायण बाबान काडलो दत्तप्रसाद देशमुख धर्माच्या बी आमी झगडपाचो प्रश्न न्हय पळय तुम्ही खंयची तरी इशू काडटा झगडपाक लागतात राव. बीजेपी कडेन धर्म आणि ह्यो जाती हे सोडून हांचे कडेन बरें, मुद्दाच ना बरें. म्हाका- कित्याक हांच्यानी पांच वर्सांनी काय करूंकच ना. तत्वाच्या पयलीं उलयतात तत्वां हांकाच आसा आनी देशात कोणाकूच ना फक्त हेच राव हे आख्खे देश हांचे जावूय जे आसा आख्खो देश विकून मोकळे जाले दत्तप्रसाद, म्हाका सादी बाकीचे गजाल. सगळे चोर जे बरे काम करतात ते दत्तप्रसाद. चोर ना, आणि ना. हांची सगळी जी पॉलिटिकल दत्तप्रसाद, फॅमिली सादो आहा प्रश्न- ती क्लीन ना, फॅमिली सादो प्रश्न हा जो ताणी काढलो की गोवा फॉरवर्डाज एक ओपनली म्हणटा की मोगोन सरकारा भितर रावन कॉन्टेस्ट करचे न्ही जाल्यार सरकाराचे भायर वचचें सरकार कशें सांबाळपाचें ते आमी दोन्ही पक्ष पळयता म्हण हे अजून भारतीय जनता पक्ष कित्याक म्हणना तुमकां डावट आसा मोगो गेल्यार सरकार पडटलें म्हणून आमचो एक क्लियर हे आसा सरकार कशेंच पडचें ना ते गेल्यारय पडचें ना कोणाक कितें करपाक जाय तें करुनी सरकार कशेंच पडचें ना हें हांव ठामपणे आज ऑन एअर तुमकां सांगता ओके दुसरो जो विशय आसा मोगो जर दुसरो जो contest विशय केलें आसा जाल्यार- आमचे अलायन्स पार्टनर्स जे आसा हय. ते आमकां अजुनूय दिसता दे हॅव टू सपोर्ट ऑल आर 3 कॅन्डिडेट्स इन मांद्रे इन म्हापसा एंड ऑल्सो इन शिरोडा आनी जें कितें सिट्युएशन फुडल्या 8 दिसांक जातलें आमची पार्टी सक्षम आसा ते हँडल करपाक तें हँडल करपाक आनी तें वेवस्थीत रितीन हँडल नारायण करपाक बाब फायनल सांगात ते तांकां जी एक होप आसा की एक अलायन्स पार्टनर म्हूण तितली तरी एक तुमी साधन सुचिता बाळगून फाटीं सरतले म्हूण ती तांणी होप दवरप न्ही त्यांचे विशफूल थिंकिंग असल्याला ते आम्ही नाही, wishful thinking. आम्ही तांकां ओडू शकना पण हय. एकूच माझे म्हणणें हय. आम्ही फक्त पार्टी हय. पार्टी खातीर हे फुटाफुटीचें राजकारण आसचें न्हू गोंयांत आमी बीजेपी विरुद्ध ना सरकारा विरुद्धूय ना आमचें एकूच झगडटा कोणा म्हणणें विरुद्ध की तर तुम्ही? अशें फुटाफुटीचें राजकारण करचें न्हू ओके ही एक मोठी आमी चुकीचो बरें. संदेश हांव लोकांक आतां दिता. तोच प्रश्न तुमी जे तत्व तांकां सांगताले पळय ते एक तत्व तुका विचारता ते म्हणटा की फुटाफुटीचें राजकारण करचें न्ही ह्या माध्यमाचेर तर तुमी मान्य आहात काय तुमकां दिसता आनी फोडया हाडया हांगच्यान हाडया थंयच्या हाडया गव्हर्नमेंट जर स्टेबल करपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय तो कितें फुटा- करपाक तो जाता? फुटाफुटीचें राजकारण केल्यार जाता. वी आर इन पॉलिटिक्स सो फुटाफुटीचें राजकारण केल्यार जाता राजकारण ते वी आर नॉट हियर टू डू हे न्ही ते कितें खेळ रा- you don't interrupt me. इट इज अ गेम इट्स पॉलिटिक्स या ओके What is politics? म्हाका लास्ट सुनील एकच फाल्यां जर गजाल आमचें सांग. सरकार आमकां टिकोवंक जाय जाल्यार आमी कितें करतले ओके म्हाका लास्ट एकच सांगपाचें सुनील की तुमी जेन्ना आतां टिकेटी दितात जनरली तांची कॅन्डिडेट क्लियर आहात ते काम करतात सदांच्याच भशेन काँग्रेस लास्ट 15 दिसां रावतली काय ह्या खेपेक एक वेगळी काँग्रेस वेगळी संघटनात्मक दृश्टींतल्यान एक काम करपी आनी प्रॉपर एक पॉलिटिक्स करपी काँग्रेस लोकांक दिश्टी पडटली काय तेच पयलींच्या भशेन 15 दीस पर्यंत तिकीट आनी मागीर परत झगडी हांव स्वता सुद्दां ते एक सामको फर्म ओपिनियनाचो हय. टिकेट्स म्हणटा त्यो टायमार अनावन्स जावपाक जाय कित्याक कॅन्डिडेटाक अजून जालें ना. टायम मेळपाक जाय कॉन्टेस्ट करपाक आनी कॅम्पेन करपाक आपल्या इलेक्शनाक आनी आय एम होपफूल की आतां जी आमची संघटना आसा आनी राहुल गांधी सुद्दां इतलें लक्ष दिता गोंयचेर आनी फाल्यां सुद्दां गोंया खातीर जो स्पेशल टायम दिता इतलो आनी ते दृश्टिकोनान जर आमी वचत आनी काँग्रेस पार्टीची जर आतांची एक्टिविटी पळयत जाल्यार म्हाका आय एम व्हेरी होपफूल की टिकेट सामके बेगीनच्या बेगीन अनावन्स जाता हांव इतल्याचेर थांबता आनी ना just आतां तुमकां परत झगडपाक लागतले ना सामको ऐकून घे, ताणें म्हणिल्लें आतां आनी परत तूं ताजे कामीण जालें आनी सगळें येल्लो दिसपाक लागला ना, ऐकून घे. तूं आनी म्हण माननाका म्हजेर म्हणीचो पडल्या प्रश्न त्यो फाटल्या 15 हय. दिसांत आमी 40 मतदारसंघांनी ज्यो एक्टिविटीज केल्या हय. तातूंत इतकें क्लियर आसा की लोकांच्या बरें. येल्लो न्ही बरें, ऑरेंज बरें, जाल्लें बरें. आसा हांव- आनी भारतीय हांव जनता आतां पार्टीच्या लोकांच्या- तिनूय सीट आनी दोनूय खासदार जे येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडून येतले. जनतेच्या मनाचो रंग कितें हें दिसता म्हाका इलेक्शना उपरांत कळटलें पूण तो रंग
कोणेच गृहीत धरचो न्ही, जनतेक ग्रांटेड धरचो न्ही आणि जनतेच्या मताची फकाणां करची न्ही. मायनिंग कारण एरियेनी- आता तू मायनिंग- उलयनाका, हांव मायनिंग- कंप्लीट करता, मायनिंग एरियेन- हांव कंप्लीट करता. मायनिंग एरियेन हांचो रंग काळो हांव जातलो. सगळे रंग जे आसात तो तांच्या आमदारान सांगला वास्कोचो रंग काळो, मायनिंग एरियेतलो रंग तांबडो आणि खंयचो रंग कितें हें जनता दाखोवन दितली. एक राजकीय पक्ष म्हणून जनतेक गृहीत धरनाकात. इतलेंच सांगता थांबता. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. पळयत रावात फुडें. नमस्कार.